म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां जेजून जें सांगलां तें आमी समजून घेवया. ताणें आमकां अशें सांगलां की सर्गीचें राज आमचे मदें आसा. ताणें सोदपाची गरज ना. भायल्यान आमी पळयता ताका लागून सर्गीचें राज आमकां दिश्टी पडटलें, झगडलें मागता पळय ते भाशेन ना. देव आमचे भितर आसा आनी आमचे भितरल्यान सान तो आमचे सगळें वावुरता. आतां कसलेंय संकश्ट आयलें, कसलेंय बरेंपण आयलें जाल्यार तें आमी ताचें सगळें अणभवूंक जाय. आनी जरी तर आमी ताका एकवटान आसत तें आमी ते भाशेन अणभवतले. जशे भाशेन पावलो आपल्या जिवितान हो अणभव घेतलो जेजूचो आनी खरेपणी तो ताचो कैदी जालो आनी ताका एकवटोन तो आपलें सगळें पवित्र रत्नाचें प्रेरणान करतालो. ते भाशेन आमचेंय जिवीत जावं दी. हे भाशेन सगळ्या सांतांचें भक्तांचें जालेलें. लियावाचें तशेंच ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटयल्लें आनी तो परम याज्ञीक आसलेलो रोमाक 2 पाप साहेबांच्या खाला, सेलेस्टीन पयलो आनी सिक्स्तुस तिसरो. सिक्स्तुस मेल्या उपरांत 440 वर्सां ताका पाप साहेब केलो. पाप साहेब जाल्या उपरांत ताणें खूब इगोर्ज माती पासत आनी रोमा पासत केल्लें आसा. पयले सुवातेर रोम शार, काल आमी म्हणलेलें लातेरान मंदिर बाजिलिका आसा, ताचो बिशप पाप साहेब म्हणटून ताची प्रायमसी म्हणजे तें सगळ्यां श्रेश्ठ म्हणून ताणें तें घडोवन हाडलें. तर हो एक जालो आनी थंयसरूच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक ताची प्रायमसी आसा म्हणून तें ताणें घडोवन हाडलें. दुसरें म्हणजे जेजू विशयी खूब वाद विवाद चलतालो. थोडे म्हणटाले तो देवाचो पूत कसो न्हय, तो फकत मनीस. ताणें आमकां अशें दाखोवन दिलें ताच्या बरोवपान की जेजू देव पूण ताचे मदें 2 हे स्वभाव आसा. हे आमचो स्वभाव आनी देवपणाचो स्वभाव. हे ताणें स्पश्टपणे एका चिठीन बरोवन दवरलें आनी ताणें ही चीट इस्टर्न पेट्रियार्काक धाडली. मागीर चॅल्सेडोन म्हणटा पळय ती एक परिशद जाली आनी थंयसर ताणें सगळ्यांनी मानून घेतलें वय जेजू सगळे 2 अशे स्वभाव आसात पूण तो एकूच देव आनी ते सगळ्यांनी मानून घेतले. तिसरें म्हणजे ते बार्बेरियन म्हणटा पळय आतिला म्हूण आसलेलो तो येवन सगळे रोम शार नागोवन उडयतालो. ताणें ताका शिडकायलो आनी सांगलें तूं तशें करिनाका म्हणून. पूण तशेंच तेच न्हय, वॅन्डल्स म्हणून आफ्रिकेसान येताले तांकांय ताणें नाडायले. पूण म्हूण हातूंत ताणें खूब हाल केलोय आनी तो मागीर 461 वर्सां मेलो. आनी ताणें अशें बरयल्लें आसा, सायबा तुजो खुरीस आमकां सगळें बरेंपण फावो करता आनी तो जावन आसा गमस्थान आमकां कुरपाक दिवपाचो. जेन्ना आमी अशक्त आसता तेन्ना तो आमकां घटाय दिता. जेन्ना आमचेर वायट येता तेन्ना तो आमकां घट करता. जेन्ना आमी मरता तेन्ना तो आमकां जिवीत दिता. तुजो खुरीस सायबा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी केन्नाच भिवंक फावना. जेजून आमकां सांगलां ते प्रमाणे आमी ताका चिटकून रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करून जेजूच्या एकवटान थोडोच वेळ सारून हे पुरी आमकां सदांच जेवच्याक ताची कृपा मागुया.